पेट्रोल म्हारग दिसता जाल्यार इलेक्ट्रीक गाडयो विकत्यो घेयात असो अजापीत करपी सल्लो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान गोंयकारांक दिलो। इलेक्ट्रीक गाडयो खंय बोल्साक परवडपी तशेंच सैमाची जतनाय करपी अशेंय ताचें म्हणणें। काब्रालाचें हे विधान सत्तेच्या घमंडांतल्यान आयलां अशें म्हूण काँग्रेसीन ताच्या वक्तव्याचेर निशेध केला। पेट्रोल वालपा तुका कितें टेन्शन जाय? पेट्रोल वालपा तुका कितें टेन्शन जाय? गोंयान पेट्रोल 106 रुपया लिटर जाला। हिशोबाच्या नदरेंतल्यान पळयत जाल्यार पेट्रोलाची ही म्हारगाय गोंयकारांच्या बोल्साक खार घालपी थारला। ह्या 16 दिसांत पेट्रोलाच्या मोलान वट्ट 10 रुपयांनी वाड जाल्या। पेट्रोल आनिकूय म्हारग जाव येता अशें अर्थतज्ञांचें मत। जाल्यार गोंयचो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल मात पेट्रोलाच्या म्हारगायेचेर लायटीच्योच गाडयो होच बेस बरो पर्याय अशें म्हणटा। स्कीम काडल्या जशें सोलराची स्कीम काडलेली पळय तशी बायकाक आनी काडल्या तो इलेक्ट्रिकल बायक आनी गाडयो यूज करा न्ही। गव्हर्मेंट इज गिविंग सबसिडी। यू वील ऑल्सो डू टू थिंग्स। यू वील सेव द एनवायरमेंट ऑफ पोल्युशन तुजे पेट्रोल आनी डिझेल व्हेहिकलाचे प्लस यू वील ऑल्सो तुजे पॉकेट सेव जातले। सी आज तुमी पळया एटलिस्ट हांगा आमकां पेट्रोल डिझेल मेळटा श्रीलंका पळय मागीर कितें जालें तें। सो ह्यो गोश्टी आमी पळयता तेन्ना आय थिंक दीस स्टेट वी हॅव टू आमकां कळपाक जाय वॉट इज द सिच्युएशन। आमकांय दिसता म्हाकाय दिसता की 50 रुपया पेट्रोल जावचें पूण प्रॅक्टिकली ते जावचें ना न्ही। सो वी हॅव टू मेक अ चेंज इन आवर सेल्फ। सो आय वील एडवायज पीपल टू बाय इलेक्ट्रिकल व्हेहिकल्स एंड स्टार्ट मुव्हिंग अराउंड विथ देम सो दॅट यू कॅन सेव युअर एनर्जी एंड सेव द एनवायरमेंट। पेट्रोलाच्या गाडये बदला लायटीची गाडी जरी पर्याय असली तरीकय त्यो म्हारग। इलेक्ट्रीक गाडयांचेर सरकार सवलत दिता खरी मात घेवपाक गेल्यार ह्यो गाडयो लाखाच्या घरान पावता। वाडल्या म्हणटा आनी वचून पेट्रोल घालता म्हणटा ते। सो ऑटोमॅटीक तेजी परिस्थिती आसतली बरी न्ही घेवपाक बायक। ताका लागपी चार्जिंग स्टेशनां पेट्रोल पंपा भशेन चडा प्रमाणात आसतली काय ना हे गोंयकारांचे दुबाव अजूनय स्पश्ट जावंक ना। पेट्रोलाचें मोल उणें काय जावचें ना हें निलेशा इतलेच गोंयकारूय जाणात। पूण लायटीचेर चलपी म्हारग गाडयो घेवपाक जे प्रमाण निलेशाक शक्य आसा तशेंच गोंयकारांक शक्य आसा काय होच खरो प्रस्न। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।